नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कॅश फॉर जॉब स्कॅमांत आरोपी पूजा नायकाक फोंडे जेएमएफसीचो जामीन। दिवचल पुलीस स्टेशनांत चल्ल्या चौकशी। प्रकाश राणेची केस पणजे पुलिसांकडे। मानवाधिकार आयोगान केले कोलवाळे जेलीचे इन्स्पेक्शन। सुविधा धड ना, टॉयलेटीक ना दारा, लेडी दोतोर ना, लेडी कैद्यांक लेडी एस्कॉर्ट ना। 60 दिसांची डेडलायन। एनबीसीसीक सरकारी इमारती बांदूंक गोंय सरकाराचे 10,000 कोटींचे कंत्राट। जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, गव्हर्नमेंट गॅरेजीचो जातलो रिडेव्हलपमेंट। भूतानी प्रकल्पाक दिल्ल्या परवान्यांचेर गोवा बचाव अभियानान केलो निषेध। परवाने बेगोबेग फाटी घेवंक मागणी। महाराष्ट्राचो प्रचार मागीर करात, आदी खंय गोंयचे इश्यू सोडयात। गोंय फ्री पॉवर स्किमी सकयल 3,000 घराब्यांक 10 वर्सां खातीर फुकट वीज। 400 युनिट मर्यादा। फ्री रूफटॉप सोलर सिस्टम बसयतल्यांक स्कीम। दूधसागरावेले टूर ऑपरेटर जीप वाल्यांचो इशू उरलो कडेक। सावड्ड्या बीजेपी आड बीजेपी। आमदाराचेर आरोप केले म्हूण मंडळ अध्यक्षाचेर मागता एक्शन। खबरो विस्तारान। कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पूजा नायकाक फोंडे जेएमएफसीन जामीन दिलो। दुसरे केशीन दिवचल पुलीस स्टेशनान आफोवन तिची चौकशी चल्ल्या। परवरे केस आसा, नोकरेचे हायस दाखोवन एकल्याक 40 लाखांची तोपी घातल्या म्हणटा ती प्रकाश राणेची केस पणजे पुलिसांकडे। The Ponda JMFC court on Tuesday granted bail to accused Pooja Naik and Ajit Satarkar, who are booked by Mardol police in a case of cheating on the pretext of providing government job. Both have been released on the personal bail bond of 20,000 rupees each and a surety of like amount each. Later on, Bicholi police taken Pooja Naik into custody for interrogation in another cheating case registered by Bicholi police, and investigation in this matter is going on. On the other side, another similar cheating case on the pretext of providing government job, which is registered by Ponda police, 0 FIR is forwarded to Panji police, and in which Prakash Rane is an accused for cheating 40 lakh rupees on the pretext of providing government job. But Panjim police is still awaiting for Prakash Naik to take into custody to interrogate, as he is undergoing treatment in Mapsa District Hospital. Mukesh Kumar for Prudent. कोलवाळे जेलीन मानवाधिकार खुट्यार गोंय मनीस हक्क आयोगान जेलीन वचून थंयची परिस्थिती पळयली। कैद्यांच्या टॉयलेटींक दारां ना, बायला कैद्यांची परिस्थिती वेगळी ना। ते भायर साध्यो गरजेच्यो सुविधाय ना। लेडी दोतोर ना, लेडी कैद्यांक लेडी पुलीस ना। रिपोर्ट करून आयजी प्रिझनाक दिला। 60 दिसां भितर परिस्थिती जाग्यार घालूंक सांगल्या। कोलवाळची ही सेंट्रल जेल, मात थंय कैद्यांक सामान्य सुविधाय ना। गोंय मानवाधिकार आयोगाची 10 वांगड्यांची टीम 24 ऑक्टोबराक कोलवाळे जेलीत गेल्ली। अध्यक्ष डेस्मंड डिकॉस्टाच्या फुडारपणान टीमीन कोलवाळे जेलीविशीं कांय निरीक्षणां नोंद केल्यात। जेलीत दादले आनी बायलांच्या टॉयलेटांक दारां ना, प्रायव्हसी काबार। जेलीतलो वाठार सामको बाबत कितल्याशाच कडेन दुरुस्ती आनी पेंटिंगेची गरज। सिवेज वेवस्था पेड्ड्यार स्थितीत, थंय घाण वास मारता। बायला कैद्यां खातीर थंय महिला दोतोर ना। GHRC आयजी प्रिझनाक रिपोर्ट धाडून काय सल्ले दिल्यात। मानवाधिकार आयोगाच्या सल्ल्याप्रमाण अंडर ट्रायल महिला कैद्यांक तांचे कपडे हाडपाक मान्यताय दिवची। विदेशी कैद्यांक तांचे फॅमिली वांगडा उलोवपाक ISD कॉलिंग सुविधा दिवची। जळारांक लागून मच्छरदाणयांची व्यवस्था करची। कमिशन म्हणटा ह्या सल्ल्यांचेर 60 दिसां भितर एक्शन घेवची। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनाक सरकारी इमारती बांदूंक गोंय सरकाराचे 10,000 कोटींचे कंत्राट।
पणजी आणि लागसारच्या नव्या आणि कांय पोन्न्या सरकारी इमारतींचे रिडेव्हलपमेंटाचे काम NBCCक जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, गव्हर्नमेंट गॅरेजीचो कमर्शियल अँड रेजिडेन्शियल स्पेस, मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग नव्यान उबी जातली. नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनाक 6 सरकारी इमारती बांदपाचें कंत्राट दिलां. पणजी आनी आडेकडेच्या सरकारच्या कांय नव्या इमारतींचे तशेंच कांय पोरण्या इमारतींचे रिडेव्हलपमेंट NBCC करतली खंय. जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, गव्हर्नमेंट गॅरेजीचे रिडेव्हलपमेंट जातलें जाल्यार कमर्शियल अँड रेजिडेन्शियल स्पेस, मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग नव्यान उबी जातली. हे सगळे प्रकल्प सुमार 53,000 चौखण मीटर जागेचेर उबे जातले, जाचो बिल्डअप एरिया सुमार 1,85,000 चौखण मीटर आसतलो. ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांतल्यान सुमार 1,700 करोडांची येणावळ येवपाचो अदमास. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. भूतानी प्रकल्पाक दिल्ल्या परवान्यांचो गोवा बचाव अभियानान निशेध केलो. प्रकल्पाक दिल्ले परवाने बेगोबेग फाटीं घेवचे म्हूण अभियानाची वांगडी सबिना मार्टिन्स मागता. गोंयच्या मंत्री आमदारांनी महाराष्ट्रान वेंचणूक प्रचाराक वचच्या आदीं गोंयच्या इश्यूंची आदीं तड लावची. गोवा बचाव अभियान जो परमिशन भूतानी प्रोजेक्टाक दिला ताजो निषेध करता. सध्या गांवान उदक ना आनी ह्या जाग्यार तुमी येदो व्हडलो परमिशन दिता प्रोजेक्ट विच इज कंप्लिटली इलिगल. लोक जो आसा त्या एरियांतलो तांकां हो मेगा प्रोजेक्ट नाका कित्याक दिस मेगा प्रोजेक्ट हॅज गॉट मेगा वायलेशन्स. सो द डिमांड इज इमिजिएटली विथड्रॉ द परमिशन गिवन बाय MPDA मार्मगोवा PDA जो परमिशन दिला. आम्ही पंचायतीक विनंती करता की हो जो परमिशन दिला तो तांणी रिवोक करचे. आम्ही कितें म्हणटा की हो जो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तांणी दिला इमिजिएटली तांणी सस्पेंड करचो. MPDA जो लायसन्स दिला तो इमिजिएटली सस्पेंड करचो. रेवोकेशन प्रोसेस जो करपाक जाय तुम्ही करा पूण सध्या इमिजिएटली तो सस्पेंड करा. आमची विनंती आसा सरकाराक, CMाक इमिजिएटली तांणी हो हे जे लायसन्सेस दिला ते सस्पेंड करचे. टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आसा जो TCP बोर्ड चो इन्चार्ज आसा ताणें इमिजिएटली पावलां मारची. सध्या आमकां अशें अपडेट येयला की चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्राचे इलेक्शन आसा ते इलेक्शनाक कॅम्पेनिंगाक गेला. म्हाका दिसता की तांणी पयली गोंयांक प्रायोरिटी दिवची, गोंय सांबाळचे आनी मागीर दुसऱ्या स्टेटा खातीर वावरचे. 3,000 वयर घराब्यांनी गोंय सरकाराच्या फ्री पॉवर स्किमीक अर्ज केल्यात. ही स्कीम घेतल्याक 10 वर्सां 400 युनिट मेरेन फुकट लायट मेळटली. तांकां रूफटॉप सिस्टम फ्री बसोवन मेळटली. गेडाचो वांगडी सचिव संजीव जोगळेकार सांगता. 400 युनिटां वयर बील गेल्यार मात पयशे फारीक करचे पडटले. गोंय सरकारान थोडे दीस पयलीं गोवा विनामूल्य वीज येवजण हेजें एक नोटिफिकेशन काडलां. त्या येवजणेन जे लोकांचे 400 युनिटी पेक्षा कमी कन्झम्पशन आसा लास्ट 1 वर्सा ते लोक एलिजिबल आसा ह्या स्किमान रूफटॉप सोलर घालपाक. ह्या स्किमा प्रमाणे त्या लोकांक सोलर सिस्टम, रूफटॉप सिस्टम फुकट विदावट प्रायस म्हणजे कांय पयशे दिनासतना सरकार इन्स्टॉल करून दितले. इतलेंच न्ही जाल्यार 10 वर्स तांकां इलेक्ट्रिसिटीचें बील येवचें ना अशी ही येवजण आसा. सो ज्या ज्या लोकांचे 400 युनिटा पेक्षा कमी कन्झम्पशन वर्सभराक आसा 10 मेगावॉटा पर्यंत इन्स्टॉलेशन जातले. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसाचेर ही स्कीम आसा. जो कोण पयली एप्लिकेशन करता एलिजिबल जाता तांकां ही स्कीम मेळटली. अर्ज करतकूच आमचे लोक वचून थंय सायटीर वचून पळयतले की तांचो तितलो रूफ आसा काय ना, त्या रूफार घालूंक मेळटा काय ना, थंय शेड ना, खंय झाडां बिडां आसात शेड आसात जाल्यार शेड ना, हे सगळें व्हेरीफाय करतले आनी 5 kW पर्यंतचे सिस्टम इन्स्टॉल करतले. सिस्टम इन्स्टॉल करतकूच जर तुमचें कन्झम्पशन 400 युनिटाच्या वयर गेले जाल्यार ते मागीर 300 युनिटूच तुमकां फ्री मेळटले. वयरचे युनिटाचे तुमकां पयशे दिवचे पडटले अशी ती येवजण आसा. अर्ज येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. ऑलरेडी लोकांनी थोड्यांनी अर्ज केल्ले आसा आनी आमचें एसेसमेंट आतां थोड्या दिसांनी चालू जातलें. आमी आतां लोकांक एजन्सीक अपॉयंट करता की ज्यांचे अर्ज आयला त्यांचे वचून त्यांचे रूफ चेक करचे, तांकां घालूंक मेळटा काय ना, स्ट्रक्चर आसा काय ना,
इतले सिस्टम घालूंक मेळटा काय न्हय व्हेरीफाय करपाक आमी थोडेशें सुरू करता. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. दूधसागरार टुराचे जिपींचो इशू उरलो कडेक. सध्या बीजेपी आड बीजेपी वाजला. सावड्डेचे बीजेपी कार्यकर्ते आनी पंच आमदार गणेशाक तेंको दिवंक मिडिया मुखार. बीजेपीचो सावड्डेचो मंडळ अध्यक्ष विलास देसायान आमदार आनी दूधसागर जीप ऑपरेटर्सा विशीं केल्ले आरोप सारके न्ही. प्रदेश अध्यक्षान खंय देसायाचेर एक्शन घेवची. काल भारतीय जनता पक्षाचो सावड्डेचो मंडळ अध्यक्ष विलास देसाय हाणें आमच्या आमदाराचेर गणेश भाऊचेर काही आरोप केले रिलेटेड आमचे दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांच्या हातून. ते सगळे आरोपाचें हांव खंडन करता. आमच्या मुख्यमंत्र्या भितर बैठक जाली तितून जालें. हो जो एपिसोड आसा हो कालच्या तेच्या डिबेटान तेणे हेतूंतलें कांयच उलोवना. तो जीटीडीसी कावंटर आमदार आनी हे तेजेरूच उलयलो. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाण म्हाका जो विशय खबर आसा हो इतलोच खबर आसा की सीएमान आमकां फूल सपोर्ट केला आनी सीएम ह्या एसोसिएशनाक कितें हर्ट करपा सारकें काय करचो ना अशें ताणें सांगलें. कितें विशय आसा तो चालू करा आनी ये अशें म्हणून सांगलें. पूण विलास देसाय जेन्ना आमच्या दोन्ही पंचायतीक जेन्ना येता तेन्ना ते बिझनेस चलता तेन्ना खंय तरी विलास देसायक विचारूंक सोदता की तूं मंडळ अध्यक्ष म्हणून जे आमची जी कुळे शिगांव पंचायत आनी मोले पंचायत जी आसा तेका तूं जेन्ना येयलो तेन्ना तुवें बाकीचे आमचे सगळे जे पंचायत म्हणून बीजेपीचो झेंडो घेवन आमी जर सरपंच आनी पंच जर सगळे मेंबर जर सगळे दोन्ही पंचायतीन जर आसा जाल्यार तूं तांकां मेळ्ळो काय कितें तेंचे कडेन तुवें कितें डिस्कशन केलें काय कितें काय तूं सगळो वचून डायरेक्ट आपले जाता तशें करून आरोप करता काय कितें हो हांव ताका विचारूंक सोदतां. आनी प्रदेश अध्यक्षान हाजेर कारवाई करची कोणाचेर आमच्या विलासाचेर. कित्याक फाल्यां कोणूय शब्द उठलो आनी कितें उलयतलो हे पार्टीची हांतून बरोबर बसना. नरकासुरांच्या प्रदूषणाची राज्य मानवाधिकार आयोगान दखल घेतल्या. सांतिनेजच्या एकल्यान नरकासुराच्या आवाजाचे प्रदूषणाचो इशू आयोगा मेरेन व्हेल्लो. आयोगान नरकासूरवाल्यांक बंधनां घाल्यात. आवाजाची मर्यादा आनी थारिल्लो वेळ पाळपाची. पुलिसांनी खंय नेम पाळटा काय ना ताचेर नजर दवरपाची आनी रिपोर्ट दिवपाचो. रेसिडेंट्सांक लोकल रेसिडेंट्सांक कॉन्फिडन्सान न घेता एक ऑर्डर पास जाली ती सर्क्युलेट जाली की 100 मिटर्स फ्रॉम द नरकासूर सावंड घालचो आनी नरकासूर एक तर करचोच न्ही नाजाल्यार नरकासूर काडून रस्त्यार दवरचो. इशू रेसिडेंट्साचो कितें आशिल्लो की नरकासूर थंय जाली कितलींशींच वर्सां कॉमन एरियेन करत आसा. आतां सावंड हे कायदेशीर आमच्या गव्हर्मेंटाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे परमिशन दिली वता. एज पर गव्हर्मेंट अप टू 12 रातचे 12 म्हणसर नरकासुराक परमिशन दिल्ली गेल्ली वता. सो बाय 4 वरां म्हळ्यार 12च्यान एक 4 वरां पयलीं म्युजीक स्टार्ट जाता. हर्शीत म्हणून नरकासूर सगळ्यांचो रेडी जातात बाय 7 ते 8. एक 4 वरांचो तो एन्जॉयमेंट आनी सकाळ फुडें 6, 6:30 जाली की तो जळप जाता. एका दिसा खातीर मातशें तरी कोणे तरी एडजस्ट करूंकूच जाय. तारखेडीच्या सरावंडिंगान कमीत कमी एक 10 तरी नरकासूर आसा. 10 तरी नरकासूर आसा जी कमीत कमी 50 वर्सां जाले लोक करत आयिल्ले आसा. जशी क्रिसमसाक एक स्पेशल परमिशन मेळटा देन दिवाळी ईव आहा पळय ताका एक स्पेशल परमिशन त्या लिस्टान आसता. सो दॅट टायम लिमीट इज बेसिकली इन्क्रीज फ्रॉम 10 to whatever the exceeded time is that.
सो तितले आमी आनी डेसिबल आमी फॉलो करतले म्हणून आमी सांगलेलें अंडरटेकिंग दिलां आमी, कळ्ळें तुका. सो आतां ही जी ऑर्डर येयला बेजिकली तेंचे पयलीं जी ऑर्डर आसली ती 100 मिटर्स आसलेली एंड वीच वॉज नॉट स्पेसिफायड वीच पॉयंट. नाव दे हॅव स्पेसिफायड ब्लॉक बीच्यान 20 मीटर. सो बेजिकली तेंचो जो इशू आसलेलो कामत आर्केडाचो इशू आसलेलो वी वर कोलॅटरल टू दॅट. ओके, सो आमचो असो तेंचे काय पर्सनल तशें काय नासलेलें. तेंकां तो बेजिकली अशें पळोवंक गेलो जाल्यार ताका नरकासूरूच नाका आसलेलो. ते मागीर समहाव द कमिशन इंटरव्यून पर्सनली गेले ते तेंच्यांनी हे केले, खूब एफर्ट्स घेतले कमिशनान. वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द कमिशन. सो कमिशनान एक बरो ऑर्डर दिला, कित्याक नाल्यार वो जर ऑर्डर जर चेंज जायनासलेलो न्हू फाल्यां आनी उठोवन भायसा आनी एंटायर गोवाचे नरकासूर बंद जावपाचे आनी सगळे लोक रस्त्यार येवपाचे आनी भरपूर कम्युनल डिसहार्मनी जावंक शकताली. बट आतां हे एमिकेबली सॉल्व केला, आमी अग्री केला. मडगांवां आख्या शेटीचे किडनॅपिंग प्रकरणांतलो दुबावीत रुबन वेर्णेकाराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मडगांव सेशन्स कोर्टान रिजेक्ट केलो. रुबनाक प्रायम सस्पेक्ट धरून ताची चवकशी जावंक जाय अशें कोर्टान अटकपूर्व जामीन न्हयकारतना म्हटलां. राती गोंयभर अकस्मात मोठो पावस पडिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत. सगळ्यांत चड परिणाम स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ले पणजेचेर. वचत थंय झाडापेडां पडपाचे रिपोर्ट. स्मार्ट सिटीचे रस्ते उदकापोना. फायर ब्रिगेडीक अवघ्या वरांत 29 एमर्जन्सी कॉल. गडगड जगला मारिल्ल्यान लायटीच्या खात्याची धांवपळ. सोमारा अचकीत आयिल्ल्या पावसान गोंयाक झोडून काडले. सगळ्यांत चड परिणाम पणजे शाराचेर. परिस्थिती सामकी वायट. नरकासुरय फुगले. मेहनत करताले चानच पडलो, चान सुद्धा गावना कापेत घालपाक. ट्राय केले, खूब ट्राय केले कापेत घालपाक. वारो इतलो आल्लो की दवरूंक ना कापेत. आख्खोच भिजलो, कांयच दवरूंक ना. आयज एक्चुअली पेंटींग मारपाचें आसलें, आयज सगळो रेडी जाल्लो आयज. आतां आमी खंय करतले कितें व्हडलेशें करून घेवचें पडचें ना आनी फाल्यांय पावस म्हणून आयकूंक येता. सो आतां ह्या वर्सा कितें नरकासूर जळोवपाचो काय बुडोवपाचो दिसता. जळोवपाक तरी चान्स ना. पणजे झाडां पडपाच्यो घडणुकोय मोठ्या प्रमाणात रिपोर्ट जाल्यो. फायर अँड एमर्जन्सी वट्ट 29 कॉला, तातूंत पणजेचीच 15. मडगांव पेडण्या वाठारांतूय झाडां पडपाच्यो कितल्योश्योच घडणुको. ह्या बोवाळांत मोपा आनीक एक फावट हॉक्स कॉल. आतां मेरेन मोपा एअरपोर्टार विमानांत बॉम्ब म्हूण 2 जाल्यार दाबोळे 1 मेळून टोटल 3 हॉक्स कॉल. सुरक्षा यंत्रणा चवकशी करता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर ओमकार फळारी. गोयच्या राज्यपालान सांखळे पद्मिनी स्मृती साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाचे उक्तावण केले. गोयचो एक आदर्श आनी राष्ट्रीय फुडारी जावपाची ताक आशिल्लो फुडारी म्हूण राज्यपालान मुख्यमंत्री सावंताची तोखणाय केल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा आवय बापायची प्रेरणा आनी राजकी गुरू मनोहर पर्रीकाराचे बळार ताणें हो राजकी पावंडो गाठला. The option before me is to speak in English. Hindi also I can follow, but expressing is also a difficult process. Now I completed 3 years. I expected to study Hindi and Konkani, but anyway I have not succeeded in my attempt. Today, this evening, a Manohar, a very pleasant Sayam Sandhya in Sanskrit language. Because now, when we first met our Chief Minister, I told publicly that one day, now of course, a good administrator, Chief Minister in India, but tomorrow, I'm sure that he will be a national leader leading our country. I told him once. It's a visionary. फक्त सातत्यान बरेचशे फावटी बरेच जाण विचारतात की वेगवेगळी कॉलेजी सगळे सुरू करपाचो प्रेरणा खंयच्यान आयली म्हणून. 1991 हांव 12वी पास जाल्या उपरांत MBBSाक एडमिशन मेळूंक ना म्हणून नेक्स्ट ऑप्शन कितें हें सोदपाक सुरवात केली. नेक्स्ट ऑप्शन BMS आनी BHMS. त्या वेळार गोंयांतूय बी BMS आनी BHMS ह्यो दोनूय कॉलेजी नाशिल्ल्यो. 1991 तेन्ना म्हणजे म्हजे पप्पा आनी म्हजे काका दशरथ परब ह्या दोगांयनी म्हणजे पुराय खंय एडमिशन मेळटलें काय हें सातत्यान सुरू करून शेवटाक कोल्हापूर वचून एडमिशन मेळ्ळें आनी म्हाका BMS कंप्लीट करपाक लागलो. त्याच प्रेरणेंतल्यान हांव पळयतां की गेली हांव आमदार जाल्या उपरांत सुद्दां फिजिओथेरपी आसतलें किंवा नॅचरोपॅथी आसतलें किंवा डिफरंट स्किलिंग कोर्स
हे कोर्स करपाक सातत्यान भुरग्यांक भायर वयचें पडटा. कारवारान डिजिटल अरेस्टाची ब्लॅकमेलिंगाची पहिली केस मुखार आयल्या. एकल्याक 4 वरां डिजिटल अरेस्ट करून ब्लॅकमेल करून ताचे कडल्यान 3.5 लाख रुपया उखल्ले. सीएन पुलिशेन अनोळखी मनशा आड गुन्यांव नोंद केला. तपास सुरू. सध्या वेगवेगळ्या सायबर क्राईमच्यो घटना आसात त्यो वाडत आसात. मात्र कारवार जिल्ह्यात पहिल्यांदाच डिजिटल अरेस्टची घटना घडिल्ली आसा. कारवारचो एका व्यक्तीक आपूण CBI पुलीस आसा अशें सांगून तब्बल 4 तास डिजिटल अरेस्ट करून तेज्याकडल्यान एकूण 3,51,000 रुपयाची रक्कम उखलपाची घटना घडिल्ली आसात. ह्या प्रकरणी ह्या व्यक्तीन कारवारच्या पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आसा. त्यानुसार कारवार पुलिसांनी सायबर क्रायमाचेर ही तक्रार दाखल करून अनोळखी व्यक्तीचेर FIR दाखल केल्लो आसा. कारवार जिल्ह्यात अशी घटना घडला ही पहिलीच घटना असल्या कारणान अशा घटनापासून सावध रावपाचो इशारो कारवारच्या SPन दिल्लो आसा. पुरोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे. FDN म्हापशा मार्केट यार्डान मंगळारा ट्रेडरांची अकस्मात रेड मारली. पळोवणे वेळार बेळगांवचो एकलो ट्रेडर केळ्यांचेर इथोफोन मारतना FDAक सांपडलो. ताचे कडची 9 क्विंटल केळी FDAन जप्त केल्यात. केमिकल मारिल्ली ही केळी नष्ट करपाची. Team from the Directorate of Food and Drugs Administration had arrived in the Mapsa yard today for routine sampling, and there was a tip-off also that we have received that there is artificial ripening which happens, and in view of that we were carrying out our surveillance check, and while carrying out the surveillance check we have found this consignment which is being ripened using a chemical which is not allowed, and this stock has currently been detained by us. We have also informed the municipality, and we are waiting for the vehicle from the municipality by which, with the help of the municipality, we will be destroying this stock. This stock belongs to a person called Asif, and we have booked Asif now for carrying out this alleged artificial ripening. What chemical use करतात ते? What chemical? They are using a chemical called Ethafone. Ethafone is a plant growth regulator which is ideally used for agricultural purpose, but it is not permitted to be used on fruits. So hence they are misusing this chemical. There are other approved ripening methods, and we have appealed to the yard to fix a ethylene gas chamber here, which is the approved method as per the Food Safety and Standards Authority of India, and we have made a request to them that they make these gas ripening chambers available here so that this malpractice stops. In our recent checks, we have seen that many of these other vendors have resorted to traditional methods by putting the bhatti, and most of them are doing these bhattis, but there are few people who engage in these unapproved methods, and today, since we have found this person, we will be taking strict action. In the earlier raids also, there was one person, one vendor called Hanif, who was booked, and this matter is filed and it is currently sub judice in the JMFC court. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.